फर्स्ट सिमेंस असोसिएशनाची एका फायट केली, देन यू वेंट टू आपाक लागून दवरलो. नाव यू आर एन MLA. तुजी बेनावली कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा आनी गोंय आसा, सो कशें पळयता तुमी? गोवा फर्स्ट. गोवा विल ऑलवेज बी फर्स्ट. गोवा विल ऑलवेज बी डियर टू द हार्ट. आनी गोंय लागत तें सगळें आमी मुखार रावन करतले आनी एकठांय रावन करतले. आय थिंक द होल आयडिया वील बी नॉट टू मेक दॅट सिट्युएशन वेर मुगे काम जायना तुगे काम जायना आनी गोंयच पासत रावतले आनी गोंय मुखार दवरून म्हाका सदां मुखार गेले जाल्यार तूं तेजे फाटल्यान सगळे ऑल सेगमेंट्स वील कम इन प्लेस. दॅट इज ओनली यू आर नॉट ओनली वन. आनी एक हा तुमच्या बरोबर क्रूज आसा. सो ऑपोजिशन आसा, काम खूब आसा, झगडपाचें खूब पडटलें. हें कशें पळयता तुमी? जाय थिंग झगडले आनी जाय थिंग म्हाका सदां अंडरस्टँडींग करून काम करून घेतलें. बिकॉज इट इज नॉट ओनली अबाउट फायटींग, इट इज अबाउट गेटिंग थिंग्स ऑर्गनायज. एंड इफ थिंग्स गेट ऑर्गनायज पीपल बेनिफीट इन द चेंज. एंड I think we will work collectively with all the colleagues in the assembly. Being new, we would want everybody's support to get things done, and that's going to be the best way. क्रूज तुमी कशें पळयता इनिंग्स तुमचे? तुमच्या खातीर मेन मुद्दो कितें आसतलो? गोंयचे इशू, वेलींचे इशू, ओवरऑल कितें? वेल्लीचे इश्यूज प्लस गोंयचे इश्यूज हे आमी सदांच कॅम्पेनाकूय सांगलां. आमी आमचे गांव सांबाळटले आनी आमचें गोंय सांबाळटले म्हणून. Yes.